गोंय विद्यापीठाचे खेळा धोरण बदलपाचो विचार फाटले कांय वर्सां सावन चल्ला। निमण्या पॉलिसी खाला राज्यांतले खेळा संघटनाचो आस्पाव करपाचें विद्यापीठान थारायलां। हे पयलीं खेळा संघटनाच्यो सर्ती ह्या पॉलिसीचो भाग नाशिल्ल्यो। विद्यापीठाचें धोरण सरकाराच्या खेळा धोरणा परस वेगळें। विद्यापीठान घेतिल्ले सर्तींनी वांटेकार जाल्ले विद्यार्थ्यांकूच विद्यापीठ ग्रेस मार्क्स दिता। फुडल्या वर्सा सावन हें धोरण बदलतलें अशें रेजिस्ट्रार कामतीन प्रुडंटाक सांगलें। Actually, during the last academic council meeting, the academic council decided that that sports associations also should be taken into account when we extend the benefits. But earlier only reason what we had is this, that see, the moment that students fulfill their requirement in terms of say getting grace entitlement marks by taking part in those events which normally is the sports the local associations are conducting, then there were apprehension that the students may not take part in the university events. In this case that certain amount of responsibility also we have actually asked the respective sports state sports associations to look into, especially the seriousness of the whole thing, and certification has to be done by the sports associations with regard to the participation. So you're convinced that the students' loyalty will not shift from your championship to the local sport association championship? No, ultimately that it also depends upon how students are going to look at this particular policy, the aims and objectives with regard to the the enactment of this particular policy, and maybe certain percentage will be there in any situation. But overall, I think that students will try to understand the aims and objectives of this particular policy, and accordingly, I think they will also appreciate the initiatives which are being taken by the university. No, it is not amended because there was time constraint with us. There is a rule wherein that whatever has been approved immediately it cannot be amended. So we are actually again trying to look into this and incorporate the appropriate clause so as to amend that particular provision. Can we see this happening in this academic year or maybe the next academic year? This will see, already now academic year has started. We are midway, and sports events are already through. Maybe from the next academic year, because even that amendment takes time, and obviously that it cannot be put into practice somewhere in between. So probably by next academic year. सांग्यार खेळा प्राधिकरणाच्या ग्राउंडार 2,28,00,000 मोडूनय ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती खेळपा सारकी ना। भाजपाचे सरकार आसून पसून ही परिस्थिती आसा हें पळोवन सांगेचो भाजपा आमदार सुभाष फळदेसाय बेजारला। ह्या ग्राउंडाचें काम परत करचें अशी मागणी ताणें खेळा मंत्री रमेश तवडकारा कडेन केली। ग्राउंडाची ती स्थिती पळयली जाल्यार ग्राउंडार जें काम फाटल्या सरकारान जें काम करपा हाती घेतिल्लें तें आजून रडकरत त्या ग्राउंडाची परिस्थिती फाटली 2 वर्सां जालीं आजुनूय ताका टायम एक्सटेंशन दियत चल्ले कडेन आसा। जशें थोडे आमी ग्राउंड पळयतात 1 वर्सा करतात, फुडल्या वर्सा ते पेड्यार जातात, ती परिस्थिती आमचे येवची न्ही अशें हांव सरकारा कडेन मागतां। पूण कामाची क्वॉलिटी जर एकूण पळयलें जर जायत म्हाका सॅटिस्फॅक्टरी अशें लागना, कारण हांगा जेन्ना हो एक सुसज्ज अशें एक मैदान जावपाक जाय, ह्या मैदान जर पळयलें जर जायत वी कॅन हॅव वन डे इंटरनॅशनल तुगेले वन डे रणजी मॅचीस बी हांगा खेळोवपा सारकी इतकी मोठी जागा आसा हांगा, कळ्ळें न्ही। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सांग्या भितर असो ग्राउंड मेळप कठीण जावन आसा। पण हो ग्राउंड डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हाका दिसता सादारण 2 crores 28 lakhs आमी मोडून हांगा ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती पळयली जाल्यार आमकां इम्प्रुवमेंट कांय दिसच ना। आतां पयलीं जर जाय हाजेर एक लॉन घालपाची हें आसा, आमी तातूंतले स्पेशलिस्ट न्ही, पूण म्हाका दिसता की हो जे ग्राउंडाचें पळय हें आसा न्ही, आतां येथींच्यान पळयलें जर जाय जाल्यार हाका ग्राउंडाक एक हें आसपाक जाय की उदक वचपाक। हांगा पावस पडल्या बरोबर मदीं मदीं उदक साचता, फाल्यां सकाळीं खेळटा आसतना हें उदक तशेंच उरतलें। ताका जें हें आसपाक जाय, ड्रेन जावपाक जाय किंवा जें लेवलिंग जावपाक जाय, कांय वेळार तें लेवल सकयल आसा, कांय कडेन तो लेवल वयर आसा, म्हणजे लेवलिंग करपाक जाय तें केलें ना। फॉर आय डोंट सी एनी क्वॉलिटी इन दीस वर्क, नायदर 3 times in these 3 days I have visited on this ground. एकय म्हाका त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रोफेशनल मनीस किंवा सुपरवायझर म्हाका मेळना। आमचें सरकार आसा पूण जाय तश्यो ज्यो जावपाक जाय आशिल्लें हें मैदान तें म्हज्या मना प्रमाणे जालें ना, म्हणूनच तुमी कशें कितें एक्शन घेवपाक सोदता म्हळ्यार? ना, हांवें मिनिस्टराक सांगिल्लें आसा, इफ इट इज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे एज पर दी स्पेसिफिकेशन हें अशें अलाव करपाक जायना।
ताजेर कितें तरी चेंजीस करपाक जाय. इफ इट इज नॉट एक्झिक्युटेड प्रॉपरली ते रिडू करपाक जाय, परत करचें लागतलें. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.